नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर वेगवेगळे घडामोडी घडत आसात आनी आमी दर दिसा ह्यो घडामोडी तुमचे म्हऱ्यान हाडत आसात. हांव सगळ्यांत पयलीं गोंयभरचे आमचे रिपोर्टर आसात आमचे बरोबर. आय वेलकम देम बिकॉज दे आर कॉन्स्टंटली ऑन फील्ड, कॉन्स्टंटली अपडेटींग ऑल ऑफ अस इन स्पायट ऑफ फियर ऑफ द व्हायरस. आनी कंटेनमेंट झोनाच्या लागीं वचून बी रिपोर्टिंग चालू आसा. अँड थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू. आय स्टार्ट दीस प्रोग्राम बाय थँकिंग यू ऑल. हांव सुरवात करता. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा आमचे बरोबर. आज तिसवाडीची मेजर मिटिंग्स जाल्यो, त्याच प्रमाणे तिसवाडीच्यो मेजर अनाउन्समेंट्सूय जाल्यो. सीएम स्वता आशिल्ले. सो आयकून घेवया लौकिका कडच्यान कितें आसा तें आनीक आमी मुखार घेवया. लौकीक, कितें आहा तिसवाडीचे अपडेट? कितें सांगलें मुख्यमंत्र्यान, भलायकी मंत्र्यान, आनी मुखाल्ले प्लॅन कशें आसतले आतां? प्रमोद, तिसवाडीची मीटिंग आज 2 मिटिंग जाल्यो सीएमाच्यो कोविडाक रिलेटेड. एक तिसवाडीची मिटिंग. तिसवाडीची मिटिंगेक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता: पणजी, तालिगांव, सांताक्रूज, सांतांद्रे आणि कुंभारजुवा. पण ती सीएम धरून मागीर आनी 3 आमदार आसले: तालिगांवचो, सांताक्रूजचो आणि सांतांद्रेचो. पणजेचो आमदार आनी कुंभारजुवेचो आमदार येवनाय मिटिंगेक. दुसरी तितून हे जालें, परत एकदा कम्युनिकेशनाक प्रॉब्लेम जाता. ह्यो सगळ्यो कोविडाच्यो ज्यो गजाली इम्प्लिमेंटेशन जे रुल्सांचे जाता काय ना, ह्यो गजाली चेक करपाक, ट्रॅक दवरपाक कम्युनिकेशनाचो जो इश्यू आहा त्या खातीर व्हॉट्सएप ग्रुप केला तिसवाडी खातीर. तितून एमएलए आहा, पंच आहा, ऑफिसर्स आहा. कितें कितें इश्यू जाता, खंय खंय इश्यू टॅकल करपाक जाय ते व्हॉट्सएपा वयल्यान कोऑर्डिनेट जातले. दुसरे मागीर आमदारान आमकां सांगलें, म्हणजे मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमकां सांगलें, जे पेशंट जातात त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले त्यांचे डिटेल लिस्ट आमदारा पर्यंत येतले. तांकां खंय दवरल्या, खंयचो पेशंट खंय दवरला, ह्यो गजाली आमदाराक पावतल्यो. एके फॉर्मेटांतल्यान ते व्हॉट्सएप ग्रुपा वयल्यान वा पर्सनली जे आमदारांक पावतले. पयलीं ते जायनासलें की प्रत्येक आमदाराक सगळे डिटेल्स वचनासले. ते ठरयलां. एमएलए मागीर तेंच्यांनी थरलां मास्क. तेंच्यांनी जेनिफरान म्हटलें की मास्क टेस्टिंग जावपाक जाय, जंय केसी सांपडल्या थंय. तेच आमदारांक आतां ते मिटिंगेन सांगलें की इम्युनिटी बुस्टर टॅबलेटी तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतले. तेंच्यांनी थ्रू तेजी पंच, सरपंच हेंचे कडल्यान प्रत्येक घराघरान पावपाक जाय. मेन गजाल आसली ते एका डिस्कस जाली ती म्हणजे पार्टींची, म्हणजे स्पेशली बर्थडे पार्टी ज्यो बारीक बारीक जाताल्यो आनी जी तिसवाडींतल्यो केसीस सापडल्यो ते एके बर्थडे पार्टीक लिंक आशिल्ल्यो. त्या खातीर हो विशय चड डिस्कस जालो. सो तितून सीएमानूय सांगलें आनी आमदारान सांगलें की आतां बर्थडे पार्टी बी करप ना. लग्न कोणाची जी करपाची आहा, लग्न कोण करपाक सोदता जाल्यार 50 लोकांक घेवन लग्न करपाची, पण ह्यो बाकीच्यो पार्ट्यो बंद म्हणून सांगल्या. पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां असल्यो पार्ट्यो जावपाक दिवनाका म्हणून. पंचान लक्ष दवरचें पडटलें, आमदारान लक्ष दवरचें पडटलें हे सगळे गजालींचेर. मागीर लोकांनी त्या खातीर केसी वाडटा, पण सगळो दोश सरकाराचेर दिवंक जायना. लोकांनी मेजॉरिटीन वागपाक जाय, हो पॉयंट डिस्कस जालो. दुसरी मिटींग जाली ती प्लाझ्मा थेरपीचेर. प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे मशीन ताका लागता, एक मशीन स्पेशल घेवपाचें सरकारान ठरयलां. ते मशीन 3 दिसा ऑर्डर ऑलरेडी दिल्या, 3 दिसा भितर मशीन येतलें. आणि ते मशीनूच घेतले म्हणून जायना. जर ताका टेक्निकल टीम लागतली, ताका एक डॉक्टर लागतलो जो ट्रान्सफ्युजन, म्हणजे एमडी इन ट्रान्सफ्युजन असो तेजो पद आसता दोतोराचें. प्लस टेक्निकल टीम हांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस हायर करपाचें ठरयलां. मशीन 3 दिसांनी येतलें म्हटलां आनी 8 दिसांचो टायम दवरला हेंच्यांनी. सगळे डोनेशन बी स्टार्ट करून ते जे सामके सिरियस पेशंट आहा, जे फायट करपाक त्रास जाता तांकां कोविडा कडेन, तांकां तो प्लाझ्मा ट्रान्सफॉर्म करपाक 8 दीस लागतले म्हटल्यार. पण तरी हेल्थ मिनिस्टरान फुडें येवन सांगलें आमी मंडे पर्यंत ट्राय करता म्हणून. आनी जे मशिनांतल्यान प्लाझ्मा डोनेट करून घेतले, डोनेट करपाक चड डोनर आमचे कडेन आसना. चड म्हणजे जे पॉझिटिव्ह जाले आनी मागीर ते रिकवर जाले स्वता फायट दिवन त्या कोविडा कडेन, तेच डोनर म्हणून यूज करपाक जाता. त्यो बी सरकारान म्हटलं की जे विलिंगली डोनेट करपाक येतात तांकांच घेतले म्हणून हितून. आनी सरकारा कडेन सद्या कॅपेसिटी आहा 2000 प्लाझ्मा पॅक्स स्टोर करपाची. म्हाका दिसता हे आतांचे परिस्थितीन जे कोण रिकवर जावन गेले आतां पर्यंत, जेन्ना हे स्टार्ट जातले डोनेशन, म्हणजे प्लाझ्मा डोनेट करपाचो प्रोसिजर स्टार्ट जातलो, सगळ्यांनी फुडें येवन एक्चुअली हे डोनेशन करपाक जाय. दुसरें आमी ते फुडल्या आमी विचारलें तेका आमदाराचे, म्हणजे सीएम पयलेच फावट आमदाराचे मेळून तेणी सांगलें की आमदार लिओफास डायस, कुंकळ्ळेचो आमदार, जो कोविड हॉस्पिटलान एडमीट आहा. काल आमच्या रिपोर्टर सावय डायसान सांगलें ते आयसीयून आनी व्हेंटिलेटराचेर तांकां दवरचो पडलो म्हणून. आयज सीएमान सांगलां की ते व्हेंटिलेटराचेर सध्या ना आनी बरे आहा. तेंच्या खातीर तेंचे केसी खातीर
एम्साचे डॉक्टरा कडेन कन्सल्टेशनूय केला म्हणून, आनी गोंयची जीएमसीची डॉक्टर सुनंदा आमोणकर तेंची केस पर्सनली पळयता म्हणून. ह्यो सगल्यो गजाली आयज पणजे जाल्यो. या लोक थँक्स लॉट, होल्ड ऑन, गरज पडल्यार परत येता तुजी म्हऱ्यांत. दोतोर शेखर साळकर आमकां जॉयन जातात IMAन, इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फाट्यान. आज गोंय सरकाराक कांय व्हॅल्युएबल सुचोवणी केल्यात की हें सिच्युएशन आतां कशें हँडल करप तें. केसी वाडत आसात, इन्फ्रास्ट्रक्चरा वेलो ताण वाडत आसा, जाल्यार कशें करून मुखार वचपाचें हाजो एक सुंदर प्लॅन IMAन सबमीट केला, हेल्थ सेक्रेटरीकय सबमीट केला. दोतोर साळकारा आमचे बरोबर. दोतोर, कितें आहा हो प्लॅन? तुमी जर आमकां सांगलें जाल्यार आनीक कशें मुखार वचपाचें? एक्चुअली कशें जालें, इट स्टार्टेड दॅट गव्हर्मेंटान मारगांव रेसिडेन्सी दोतोरा खातीर केली. आमचे सगळे दोतोरांचो आमचेर प्रेशर आशिल्लो की दोतोरा खातीर कितें तरी एक ते सीक पडले आनी तांकां सपोज जाल्यार तांच्या खातीर एक स्पेशल खंय तरी हॉटेल एक बरें करचें म्हणून. आनी गव्हर्मेंट फायनली नोटिफायड मारगांव रेसिडेन्सी एज फॉर द, पण तांणी नोटिफाय करतना म्हणलें की फक्त गव्हर्मेंटाचेच दोतोर म्हणून, प्रायव्हेट डॉक्टर म्हणूंक ना. सो आमी अपील केलें आनी आमी एक लेटर बरयलें की आमकांय तातूंत सामील करचें म्हणून. आनी जेन्ना ही फायल परती आयली गव्हर्मेंट, CMान बी एग्री केलें आनी CMान आमकां आमी सांगलें तशें ऑन डॉक्टर्स डे ही क्लियर द फायल. आनी ऑन दॅट डे पण हेल्थ सेक्रेटरीन थंय कितें बरयलें फायलीचेर की डॉक्टर्स, IMA डॉक्टर्स ऑल्सो टेक अ एक्टिव्ह पार्ट इन दिस. सो आमी मागीर कितें केलें, ओके आमी मॅनेजमेंट करून, सो वी हॅड वन मिटींग करना. ते आमी सांगलें इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नॉन कोविड जे पेशंट आसता ते कोविड पेशंटा बरोबर आमकां दवरूंक मेळचे ना. आनी ICU BCU ते नेगेटिव्ह जे हे लागता, सक्शन लागता फॉर AC BC, ते आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना. देन आमी बसले सगळे आनी देन वी कितें हाऊ वी कॅन हेल्प गव्हर्मेंट म्हणून. आमी विचारलें कितके दोतोर आर रेडी टू, अराउंड 80 डॉक्टर्स व्हॉलंटियर दॅट वी आर रेडी प्रोवायडेड. वी डोंट हॅव टू गो एवरी डे अँड मीट द पेशंट बिकॉज देन मागीर तुका 7 दीस घेतले 7 दीस तूं क्वॉरंटायन उरता. So for a private practitioner, it may not be a feasible. So finally, we had one day meeting with the Edwin Bab. We went to ESI hospital. We met him, and ताणे आमकां सांगलें की why don't you give government was good plan. So त्या प्लॅनाचेर आमी अशें ठरयलें की आमी एक प्लॅन दिवया where there is a PPP model. Like instead of health officer looking after those patients and personally तू वता दोतोर, त्यापेक्षा आमी ऑन कॉल किंवा व्हिडिओ कॉलाचेर किंवा अशा कॉलाचेर आमी त्या पेशंटा कडेन उलोवंक शकता. आनी तातूंत कशें आतां आमी सजेस्ट केली की एक कमिटी करची. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तालुका वायज मिनिस्टर अपॉइंट केल्या. ताज्या अंडर लोकल हे म्हणजे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कोविड सेंटर आसूंक जाय. सो मागीर झगडी ना, म्हजो पेशंट हांगा आहा, म्हजो पेशंट थंय आहा, आमी हांगा घालचे ना, आमी हांगा घेवचे ना, आमी ताका हांगा घेवचे ना, हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आनी त्या प्रत्येक हातून एक कमिटी आसतली विच इज वयर आसतलो मिनिस्टर, बिकॉज ताणें ऑलरेडी तांकां दिल्लें आसा की हे बाबा तुजे आसा म्हणून ते कोण ते हे तालुका तुवें पळोवपाचें म्हणून. ताज्या अंडर तो लोकल MLA येतलो. मागीर डेप्युटी कलेक्टर येतलो बिकॉज द लॉजिस्टिक्स हॅज टू बी लुक्ड आफ्टर बाय डेप्युटी कलेक्टर ऑर मामलेदार ऑर कोण थंयचो लोकल आसा तो. हेल्थ ऑफिसर आमकां जाय कित्याक थोडी मेडिसीन दिवची पडटली किंवा एम्ब्युलन्स फाल्यां जाय पडली, डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स जाय पडली जाल्यार ती शिफ्ट करपाक तिची हेल्प जाय पडटली. मागीर आमी IMA कॅन डू दीस कॉल्स ऑल द पेशंटांक सकाळीं आमी कॉल करूं शकता. आमी वी कॅन डिवायड 10 पेशंट्स पर डॉक्टर. 10 पेशंट एका दोतोराक दिवन ते तांचे कडेन पर्सनली अशें हांव तुजे कडेन कसो उलयता तशें आमी झुमार उलोवंक शकता ऑर वी कॅन टॉक ऑन द व्हिडिओ कॉल. सो ते तांकां एक कॉन्फिडन्स येवंक जाय. आनी तो सपोज म्हज्याच गांवाचो पेशंट आसा जाल्यार आय वील गिव यू मोर कॉन्फिडन्स टू हिम रादर दॅन समबडी एल्स टॉकिंग. सो आमी अशें ठरयलें की आमी द लोकल डॉक्टर्स ऑफ IMA कॅन हेल्प इन गिविंग बूस्ट टू द त्या पेशंटांक. एट द सेम टायम जी एडविनान आमकां सुचयलें की कोविड जातूंतसून भायर आयले आनी ते बरे जाल्ले आसा पेशंट, दे कॅन एक्ट एज अ कोविड एंजल्स. म्हणजे ते कोविड एंजल्स म्हणून तांकां नांव दिलां आमी. सो दे कॅन कशें तांकां PPE सुद्दां घालपाची गरज ना. इफ तांची जर एंटीबॉडी लेवल जर बरी वाडिल्ली आसा, वी कॅन टेस्ट एंड सी बिफोर वी एम्प्लॉय देम एंड ऑल अशें की दे कॅन गो पर्सनली आनी तांणी सुद्दां तांचे कडेन उलयत जाल्यार तांकां आनी कॉन्फिडन्स तांचे वाडूंक शकता. आनी सिस्टरीक आमी सांगलें की सिस्टर ऑल्सो शूड नॉट गो इनसायड ओगीच अननेसेसरी अनलेस द पेशंट इज व्हेरी सिक. ताका आमी ते क्युबिकल दिवंक शकता. त्या क्युबिकलांतून ती प्रेशर बिशर जाय जाल्यार मदीं कोणाचें पळोवंक शकता, शुगर टेस्ट करूंक शकता, ताका मेडिसीन कितें जाय जाल्यार दिवंक शकता. आनी वचच्या पयलीं ताका 10 दिसाचो एक कोटा दिवपाचो, विटामीन C, झिंक आनी हे सगळें. आनी थर्मामिटर एक दिवपाचो. आनी एक आमी वॉट यू कॉल ऑक्सिमिटर म्हणून जो आसा तो ऑक्सिमिटर, आय विल जस्ट शो यू हाऊ इट लुक्स दॅट ऑक्सिमिटर. हो ऑक्सिमिटर आसता पळय असो. हो ऑक्सिमिटर तुवें बोट घालें न्हय की तुका तुजी कितकें ऑक्सिजन तें कळटा.
सो ते ऑक्सिजन सपोज तुम्ही 94-95च्या लागी पावले की तुका शिफ्ट करपाचो, तोपर्यंत यू आर इन अ सेफ झोन. असे हे ऑल IMA कॅन डू. वी कॅन गेट फार्मास्युटिकल्स इनसाइड, वी कॅन गेट अवर वेल विशर्स इनसाइड अँड गेट देम स्पॉन्सर्ड ऑल दीस थिंग्स. सो गव्हर्नमेंटाचो एक्सपेन्सीस कमी जाता. सो ते कमिटी कोण असतले, हे असतात IMA, एंजला, ताजे बरोबर लोकल पंच ऑर लोकल काउन्सिलर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक नाव दे फील दॅट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फुल ट्रीटमेंट. तो जर भितर आयलो जाल्यार तोय थंय हेल्प करू शकता लॉजिस्टिक. प्लस एक 2 बरे सोशल वर्कर आसा जाल्यार दे कॅन हेल्प इन गेटिंग फूड फॉर द तांकां. म्हणजे आता घरसून जर सामान हाडूंक जाय, आता पळय म्हजो पेशंट आसा एक, तो आसा कळंगुटे, दिवचलचो पेशंट. कळंगुटे ताची फॅमिली ते सामान घेवन वचून दिवं शकना. सो तो दिवचलेच आशिल्लो जाल्यार ताची फॅमिली कुडे ब्रॉड द डबो आनी ताका खंय खावपाक दिवंक मेळटलें आसलें, ताका जाय तें खावंक मेळटलें आसलें, ताची वखदां टायमार दिवंक मेळटलीं आसलीं हाडून. So all these things can be solved if we make a 40 small CC, COVID care center घेतले आणि आम्ही हे जसे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेट घेतले and then they हेल्थ ऑफिसर हाजेर ओव्हरबर्डन जे जाल्ले आसा विथ डिफरंट प्रॉब्लेम्स, तांकां मातशें एक लॅक्सिटी मेळूंक शकता. ते आपले हाजेर कॉन्सन्ट्रेट ऑन डेंगू आणि मलेरिया हे सगळे हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करू शकतात. सो वी हॅव गिवन दिस सोल्युशन. आम्ही CMाक मेळ्ळे, CM वॉज व्हेरी एप्रिशिएटिव्ह ऑफ दिस आयडिया. देन वी पुट इट ऑन इन अ पेपर सारखे आणि सारको आम्ही तो हे बी दिला कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसतली तशी. आणि एकदा MLA लोकल इन्वॉल्ड आहा, लोकल पंच इन्वॉल्ड आहा, हे आमचे कोण ते सोशल वर्कर्स इन्वॉल्ड आसा, IMA लोकल डॉक्टर्स इन्वॉल्ड आहा. म्हणटकच लोकांक दिसतली ही फायट इज नॉट ओन्ली ऑफ गव्हर्नमेंट, दिस फायट इज ऑफ एव्हरीवन. सो वी ऑल हॅव टू फायट टुगेदर. सो आता हे आम्ही दिल्यान काल आम्ही हेल्थ सेक्रेटरीक मेळ्ळे. हेल्थ सेक्रेटरी सांगले की दिस इज व्हेरी गुड. शी वॉज व्हेरी मच हॅपी विथ दिस. He said, I will speak to the state executive committee. Maybe you will have to present this in front of state executive committee and मागीर government कितें म्हणटा तशें we can do. So we have asked for 2 पयलीं. आमी सांगलें की आमकां पयलीं 2च कोविड केअर सेंटर आमी ऑन दीस लेवलचेर चलोवया. एक आमी म्हणलें मडगांव चलोवया, कित्याक मडगांव IMA इज द स्टेट IMA सद्या इज द लिडिंग IMA आसा आनी स्टेट IMA आहा ती मडगांवची आसा. आनी हांवें एज आय एम फ्रॉम बिचोली, हांवें म्हणलें बिचोली जर तुमी करता जाल्यार आय वूड लव टू बी टेकिंग ओवर एज अ बिचोली CCCचो कोऑर्डिनेटर म्हणून. सो दॅट आम्ही 2 जर पळयली, एक 10 दिसांनी आमकां अदमास येतलो की वेर वी आर फॉल्टिंग, आमचे फॉल्ट्स कितें आसा, हाऊ वी कॅन करेक्ट ऑल दोज थिंग्स अँड देन ऑल 40 झोन्स वी कॅन डू इट व्हेरी इझिली. दोतर थँक्स अ लॉट. आय थिंक व्हेरी प्रॅक्टिकल प्लॅन, वर्केबल प्लॅन ऑन ग्राउंड. आनी म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट रायट नाव नीड्स एज मेनी प्रॅक्टिकल आयडियाज एज पॉसिबल. सो थँक्स अ लॉट दोतर. म्हाका खबर आहा तुमी OPD आशिल्ले, तरी आसतना थंयच्यान भायर सरून यू जॉइंड अस फॉर दीस लायव्ह. आय वोंट कीप यू फॉर मोर टायम. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस दोतर. हांव आतां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसा तांचे म्हऱ्यान वता. सो महेशा कडच्यान अपडेट घेवया हेल्थाची. कितें आहा महेश आयची अपडेट एंड देन वील मूव अहेड. प्रमोद, काल आम्ही पळयलें की काल आमकां 90 केसीस सापडल्या, पॉझिटिव्ह केसीस, आणि बरे जाल्यार 95, म्हणजे ऑलमोस्ट सेम जाल्ले आसात ते. आणि आता जर आमच्या स्टेटीन पळयत जाल्यार 739 एक्टिव्ह केसीस आसात आणि रिकवरी पळोवंक गेल्यार तशी बरी आसा. 1156 हे रिकवर जाल्लेले आसा आणि डेथ ही 8 जाल्लेली आसा, 8 नंबर जाल्लेलो आसा. दुसरें म्हणजे प्रमोद, आनी एक गोष्ट म्हणजे आमी आयकून जाणा आसली की बेड कॅपेसिटी ना सोंपल्या बी म्हणून. तशें ना सद्याक. 105 ते 106 पेशंट आहात जे तांकां सिम्पटम्स आसात आणि ते सगळे कोवीड हॉस्पिटलान आसात. आणि ते हॉस्पिटलाची कॅपेसिटी आसा 220 बेड्स. सो बाकीचे उरिल्ले बेड्स तरी म्हणजे 115, 114 बेड्स म्हणटात तशे अजून खाली आसा. म्हणजे इतलो अशे लोक जे भिले की कॅपेसिटी फूल जाली आनी कितें. पण प्लॅन बी गव्हर्नमेंटचो रेडीच आसा आणि रेडी आसतलो. दुसरें म्हणजे गव्हर्नमेंटान आनीक थारयला, म्हणजे आता जे लोकसांग झाला जे कोण सिरियस पेशंट आहा तेंचे प्लाझ्मा थेरपी एक स्टार्ट करपाच्या फुडल्या विकाच्यान. थँक्स अ लॉट महेश. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. नेक्स्ट जी आमची इम्पॉर्टंट आहा ती म्हळ्यार वास्को, आणि विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्कोची अपडेट कितें आज? सर, वास्कोन एज इट इज केसी मेळत आहा, म्हणजे वेरेवर यू गो. फॉर एक्झाम्पल इन न्यू वाडे म्हणजे वी हॅव सीन क्वायट अ रायज ऑफ केसीस. जुवारी नगर आसा थंय क्वायट अ रायज ऑफ केसीस आसा. आयज चिखले पंचायतीचे एक 2-3 केसी मेळ्ळ्यो, पूण तांचे एक इशू आशिल्लो की सर ते म्हणटाले की जेन्ना एक पेशंट पॉझिटिव्ह जालो आनी मागीर ताजी फॅमिलीक जेन्ना चॅकिंगाक व्हेलो, ताची फॅमिलीन एक 5 वर्साचें भुरगें आसा. सो ताका जेन्ना चॅकिंगाक व्हेलो, डॉक्टर्स हॅव टोल्ड देम टू वेट फॉर सम टायम. म्हणजे तो लोड इतलो आसा की नॉट ऑल पीपल आर बीइंग टेस्टेड. अँड सिन्स दॅट
पर्सन भुरगें धाकटें आशिल्लें ताजी एक टेस्ट बेगीन जावची अशी सरपंचान मागणी केली आनी दोतोरान मागीर ताका सांगलें दिसता दॅट वी वील टेक द टेस्ट टुमोरो. पूण सद्याक थंय अशें सिच्युएशन आहा की जे कोण जाणटे आहा जावं जे कोण भुरगे आहा फॅमिली मेंबर्स पीपल हू हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह तांकां एक फटाफट तांची टेस्टिंग करची अशी तांची मागणी केल्या. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आयज एक बँकेचो एक कॅशियर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी जेन्ना एक कॅशियर पॉझिटिव्ह मेळटा द मेजर इशू इज ताज्या हातांतल्यान जितले लोक कॅश घेवन गेल्या तांचें कितें. सो दॅट इज अ लिटल थिंग दॅट हॅज टू बी दो दे आर सेइंग दॅट ही वॉज वेअरिंग ग्लाव्ज एंड ऑल दॅट. सो आतां सद्याक तो एक बोवाळ जाला. तिसरी गजाल म्हणटा ती बरी गजाल जी आमकां आयज आयकूंक आयल्या की अराउंड 72 पीपल म्हणजे सोमारा जेन्ना सीएमान एक पर्सनल मिटींग घेतिल्ली विथ ऑल दी MLAs आनी मिनिस्टर्स तेन्ना एक डिसिजन अशें जाल्लें की जे कोण नेगेटिव्ह जाता तांच्यांनी वचून आपूण टेस्टिंग करून ते कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरूंक शकता. सो एज ऑफ नाव आयज अराउंड 72 लोक जे आसा ते नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन ते कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरलेले आसा. तांच्यांनी 2 दीस पयलीं टेस्टिंग चालू केल्ली आनी ते जे कोणाक अर्जन्सी आहा जावं जे कोण हांगा कंटेनमेंट झोनान आयिल्ले आनी मागीर हांगा लॉकडावना खातीर उरले जावं कंटेनमेंट झोन जातकर उरले आनी तांकां परते वचूंक मेळनाशिल्लें तांच्यांनी खंय ती ऑन टॉप प्रायोरिटी टेस्टिंग केली आनी टेस्टिंग करतकच जेन्ना नेगेटिव्ह जाले सो आयज 72 लोक अशे आसा की मांगूर कंटेनमेंट झोनान तांच्यांनी पुलिसांक एक रिटर्न दिवन कितें मेमोरंडम रिटर्न गॅरंटी दिवन की आमी परते येवचे ना एज लॉंग एज द मांगूर इज कंटेनमेंट झोन. 72 लोक सुमार सर आयज मांगूर कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरले. दुसरी गजाल म्हणटा ती जी एंटीबॉडी टेस्टिंग जावपाची आशिल्ली मांगरान सीएमान फाटीं सांगिल्लें की एंटीबॉडी टेस्टिंग ते करतले पूण ती एंटीबॉडी टेस्टिंगाचे अजुनूय खंय किट्स येवंक ना. सो ताका 7-8 दीस लागतले आनी अशें आतां दिसून येता की सर जे आतां प्लाझ्मा आतां आमी जे आयकता एंटीबॉडी टेस्टिंग आयकता जावं प्लाझ्मा डोनेशन आयकूंक येता सो अशें दिसून येता की जितल्यो सगळ्यात चड केसी ज्यो आशिल्ल्यो देवर इन मोर्मुगांव तालुका म्हणजे इफ यू कन्सिडर मांगूर लिंक टू मांगूर चिखले न्यू वाड्या सो अशें दिसून येता की जे लोक एक टायमाचेर वास्कोकारांक पळोवन भिताले आनी आतां अशें न्यूज येता की रिकवरी जी आसा जे कोण रिकवर जाल्या तांच्या प्लास्मा यूज करतले. आतां वास्कोकारांनी गोंयकाराक साल्वार करचे पडटले. सो म्हाका दिसता वी हॅव कम प्रॅक्टिकली अ फूल सर्कल. एकदां प्लाझ्मा थेरपी सुरू जाली की प्रत्येक वास्कोकार हो सामको भांगराचो मनीस दिसपाक लागतलो सगळ्या गोंयकाराक जो पयर मेरेन ताका उगीच भिल्ल्या भशेन करताले. एवरी वास्कोकार विल बी अ कोवीड एंजल नाव. सामकें सामको भांगराचो मनीस दिसपाक लागतलो म्हणून बिकॉज एवरी पर्सन हू हॅज रिटर्न बॅक आय थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर ऑल्सो फॉर एनीबडी टू सेव समबडीज लायफ. आनीक तूं म्हणटा तशें इट इज व्हेरी आयरॉनिकल की आतां वास्कोकार गोंयकारांचे जीव साल्वार करतले. आय थिंक नायस दीस इज अ नायस फूल सर्कल. सो विक्रम एनीथींग एल्स? या थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान विनायका म्हऱ्या वता. विनायक कितें आहा सांखळेची अपडेट कारण सांखळी वॉज डेवलपिंग एज अ मेजर हॉटस्पॉट. आयची अपडेट्स कितें? सारकें सर सांखळे वयच्या पयलीं हांव एक सांगूंक सोदता काल सांजची लेट सरवण जे गांव आसा ते पयलीं पेशंट पावता एक्स्ट्रा 2 पेशंट मेळ्ळे आमी इन दॅट रेजिडन्सी ओन्ली बिल्डींग आसा ती. सो ते 2 टेस्ट केल्ले ते पॉझिटिव्ह येयले. सेकंडली कालूच आमचे पयलींचे आरोग्य मंत्री सुरेश आमोणकर यांचे अग्नी दिलो पूण एक बरी गजाल म्हणजे त्यांची वायफ आनी डॉटर जी टेस्टेड पॉझिटिव्ह आसली ती नेगेटिव्ह जावन रिकवर्ड जावन घरा येयलेली आसा. 2 पेशंट रिकवर्ड जाले सांखळे आनी आयज 5 पेशंट पॉझिटिव्ह गावलेले आसा. जे पयलीं विड्डे गांवान टेस्टिंग जाली तितूंत ते थोडे सॅम्पल्स काडलेले ते 5 पेशंट पॉझिटिव्ह गावल्या उपरांत आयज विड्डे गांवान स्वॅब सॅम्पल घेतला. 100 जाणांचे स्वॅब सॅम्पल सादारण घेतलेले आसा आनी 47 जाणांचे स्वॅब सॅम्पल्स हे सांखळेच्या CHC सेंटरान घेतलेले आसा. जशे डॉक्टर शेखर साळकारान म्हटले की त्यांच्या प्लॅन प्रमाणे 2 कोविड सेंटर्स तेंची जावपाची आसा. म्हणजे तेंचो प्लॅन आसा एक मडगांव आनी दुसरो दिवचले. म्हाका दिसता सांगपाक एक सोदता की जर दिवचल जावं सांखळे ह्या एरियेन एक जर कोविड सेंटर जाय जाल्यार वाळपय म्हापसा साळ मेणकुर्या मया हे जे भाग जे आसा तांकां हे लागीं पडटले तांकां ट्रिटमेंट खूब बरी बेगीन जातली. सो एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की हे जर त्यांनी लक्ष घातलो जाल्यार एक बरें कोविड सेंटर एब्सोल्युटली जावं सांखळे जावं शकता. या थँक्स अ लॉट विनायक. हांव वता 70 आतां
कारण सत्तरी फक्त कोविडाचो न्ही, आज IITचोय बोवाळ जालो आनी सकाळीं सावन जो ड्रामा चालू आसा की पत्रकार परिशद घेवपाक दिनासतना लोकांक उखलून पुलीस स्टेशनार व्हेले. कल्पेश आसा आमचे बरोबर. कल्पेश, कितें हो ड्रामा आनी फायनली जालें कितें? येस सर, ते हांव तुमकां डिटेलान सांगतात, पण सगळें सांगच्या पयलीं सर आजची कोविडची अपडेट्स आहा ती पयलीं गो अहेड. काल मेरेन हांवें सर 13 अपडेट्स दिल्ले. 13 भितून आनीक 2 केसी वाडलेले आसा. एक केस आसा ती पर्या पंचायतीन जो रावण विलेज आसा, त्या रावणान एक केस मेळिल्ली आसा आनी दुसरी केस मेळिल्ली आसा ती करमळे बुद्रुक मेळिल्ली आसा. त्याच बरोबर एक बरीच गजाल अशी आयकपाक येता सर, जितले भुरगे पोलीसमॅन्स किंवा आनी कोण कोण पॉझिटिव्ह मेळटा तेंचे फॅमिली सगळे इनफॅक्ट न मेळटा सगळे सर नेगेटिव्ह, एक बरीच बऱ्याची म्हणजे त्याच बरोबर सर जे सगळे व्हडली गजाल घडली म्हटल्यार सर IITचे जे मेळावली हांगासर तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्ली रिगार्डिंग कितें मॅटर अपोज सपोर्ट कांय तशें सांगूंक नासलें. प्रेस कॉन्फरन्स हजर आशिल्ले, फक्त बोर्ड लायल्लो, 4 खुर्च्यो घेतले, सोशल डिस्टन्स मेंटेन केल्लो, मास्क घातिल्ले, ते सॅनिटायझर्स पासून आसले. स्टार्ट जावपाक PI आयले आनी तांकां तुमकां परमिशन ना म्हणून थंयच्या दोग जाण जे दादले आसले, दोग जाण बायले आसले, बायलांक व्हरोंक ना पोजिशनार, दादल्यांक व्हेली आनी एकल्या गांवच्या भुरग्याक व्हेल्ले. सर भितून एक अशें जाता की प्रेस कॉन्फरन्स कोणी आपले विचार आसता ते मिडिया समोर मांडटा, सरकारा कडेन पावचे म्हणून. हांगासर एका वाटेन मंत्री येवन पार्टींक डांग करता, मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फरन्स घेता, पॉलिटिशियन्स प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तांकां खंय परमिशनां मेळटा सर तशें जाल्यार. सो हो एक बरोबर. लोकांच्या मनान गजाल आसा. मंत्र्यांनी पॉलिटिशियनांनी सर कितें केलें उपकारता, तांकां रूल वेगळो आसा काय कितें आनी आमच्या सामान्य लोकांक जो रूल सर वेगळो आसा काय कितें, हो प्रश्न एक पडटा. डेफिनेटली कल्पेश, व्हेरी व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट की सगळे जाण पत्रकार परिशद एड्रेस करतात जाल्यार अशें कितें जालें की IIT खातीर एड्रेस करपी लोकांक आपले विचार मांडपा दिनासतना पुलिसेन व्हेले आनी कसली परमिशनां. सो ह्या लोकांक उखलपा फाटल्यान मेन उद्देश कितें आशिल्लो, म्हाका दिसता हो प्रश्न सगळ्यांक पडप साहजीक आसा. कल्पेश, थँक्स अ लॉट. हांव थंयच्यान वता मडगांव. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर. सावयो, मडगांवचे अपडेट कितें? मडगांवचे अपडेट जसे लौकिकान सांगला सर, क्लेफासियो हॅज रिकवर्ड आणि तो ICU आसा सर, तो आयज इवनिंग नाल्यार फाल्यां सकाळीं करून ICUंतलो भायर काडटले. सेकंड एक हांव ते सांगपाक सोदतां की बेतालबाग दिसा काल सडनली एक न्यूज येयलो की एक मनीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणून. सो देर वॉज ऑल कन्फ्युजन एंड देर वॉज पॅनीक ऑल्सो सर, कित्याक इवन द सरपंच ऑफ द पंच वॉज नॉट अवेअर हू इज दीस पर्सन. सो तेजे सरपंचान सर एक रिक्वेस्ट केला गव्हर्मेंटाक की बिफोर गोईंग टू द प्रेस ऑर अनाउन्सिंग तांकां पयलें सांगचें म्हणून की बाबा कोण जाला पॉझिटिव्ह आनी कितें कितें. देर वॉज पॅनीक आनी देर वॉज लॉट ऑफ इवन आय गॉट कॉल, बाबा कोण रे तो, खूंय कोणी मेळ्ळा. सो हे भाशेन जायना जावपा तेणी गव्हर्मेंटा कडेन मागला सर. तर 2 दीस फाटीं मोती दोंगरार 715 लोकांक टेस्टिंग केल्लें, तांतले 262 टेस्ट येयल्यात आनी तांतले फकत 2च पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. बाकीचो रिजल्ट जाता सर 7 o'clock 7:30 पासून आउट जातलो. तर तशें सर आतां होलसेल फीश मार्केट जें बंद आसलें तें आतां 10 तारखेर ओपन जावपाचें आहा. सो आनी लोकां मदीं आतां हें आहा बाबा वेदर सोशल डिस्टन्सिंग वील बी फॉलोड, प्रॉपर मास्क घातलेले आनी जरी तर आतां भायले लोक जे ड्रायव्हर बी येता नुस्त्या हेचेर तांकां बाबा कितें हें आसतलें ते आमकां हिंगा हो व्हायरस कम्युनिटी आनी ट्रान्समीट करून आनी प्रॉब्लम वाडयतले काय म्हूण. येस सर. सर कुर्तोरी कंटेनमेंट झोन जो डिक्लेअर केल्लो थिंगाच्या लोकांनी इवन द सरपंच and Benali MLA Churchill Alam has also asked CM to remove the containment zone status. Okay. So कुर्तोरी केसी आता बरोच कंट्रोला भितर आयिल्ले आसात. Yes sir, yes. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव विवेका म्हऱ्या वता फोंड्या. विवेक, कितें आहा अपडेट फोंडेची, कारण कांय गांवांनी केसी कालूय तुवें सांगिल्ले की वाडटात म्हणून, आयचे अपडेट कितें? प्रमोद, एक बरी गजाल आयकूंक येयल्या म्हणल्यार वाडी तळावली जो इश्यू आशिल्लो म्हणल्यार 2 कोवीड पेशंटांक म्हाका दिसता 3 दीस व्हरोन आसतना थंयच गांवांत आशिल्ले तांकां काल जेन्ना सुदीन ढवळीकरान हेल्थ सेक्रेटरीक फोन केलो तेन्ना ताबडतोब तांकां रातचे 11 सुमार शिफ्ट केले कोवीड हॉस्पिटलांत. ते उपरांत जी 30-40 आनी लोकांचे जे टेस्टिंग रिपोर्ट काडलेले ते सगळे नेगेटिव्ह आयिल्ले आसा. म्हणल्यार म्हाका दिसता वाडी तळावली व्हडलोसो फियर ना, भंय ना लोकांक भोंवपाक. दुसरी गजाल म्हणल्यार IT हॉस्पिटलान खूब लोकांचो दुबाव आसलेलो की थंयचे स्टाफ आनी दोतोर आहा तांकां
पॉझिटिव्ह जाला असो म्हणून लोक हॉस्पिटलान वचपाक भिताले. तेंचे आयज 12 सुमार स्टाफाचो टेस्ट जाल्ले आसा ते सगळे नेगेटिव्ह येयल्ले आसा. दुसरी गजाल लोकांची एक डिमांड आसा फोंडेकारांची की आमकां प्रत्येक गांवांत फोंडे तालुक्यात खंय खंय केसी आहा त्यो मातश्यो ह्या अपडेटीन सांगच्यो म्हणून. पण आमी खूब फावटी प्रयत्न करता प्रमोद डिटेल्स घेवपाक, पण सारकी डिटेल्स आमकां मेळना हेल्थ आमकां जर डिपार्टमेंट सारकी डिटेल्स मेळ्यो जाल्यारच आमी लोकां म्हऱ्या पावतले. आमी कांय अर्दकुटी म्हायती दिवपाक शकनात. आमी व्हॉट्सॅप इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकनात. जें ऑथेंटिकेटेड आहा तेंच आमी दिवपाक शकतात. सो आमच्या सोर्सिसा कडल्यान आमकां कन्फर्म कितें मेळटा त्या प्रमाणे आमी सांगतातूच. दुसरी गजाल मोले बोरखेटा म्हणटा थंय अजून केसी वाडलेल्यो नात. काल आशिल्ल्यो तितल्योच आसा. साकोड्ड्या एक 2 केसी वाडल्या. दोंगरवाडा म्हणटा थंय 9 आशिल्ल्यो प्लस 2 11 जाल्या. फास्ट क्विकली घेता हांव. मार्सेल सरावंडिंगांक जवळ जवळ 13 केसी मेळ्ळ्या. म्हळ्यार देऊळवाडा आनी बागान ह्या विलेजीन. मडकय एक होमगार्ड पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी कोवळे गाळशिऱ्यान एक पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळा. हे डिटेल्स हेज्यो केसी बद्दल. दुसरी गजाल एक आयज मडकय मतदारसंघाच्या आमदारान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणी टोटल गव्हर्मेंटाक फेलियर म्हणला. हे टोटल मिसमॅनेजमेंट आनी फक्त ग्रीन झोन केले आनी तुमी उमेदीन रावले पण तुम्ही कांयच तयारी करू ना कोविड सेंटराचेर. दुसरी गजाल आयज जेन्ना हॉस्टेल तुमी फर्मागुडी आपल्या मतदारसंघात तुम्ही एक कोविड ट्रिटमेंट सेंटर करपाक सोदता तेन्ना 3 जाण एक 2 मंत्री आनी आमदार घेवन तुम्ही मिटींग घेता आनी आपल्याक खंयच तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेना, आपल्याक मिटींग आपयना. जेन्ना हे कोविड ट्रिटमेंट सेंटर आपल्या मतदारसंघात येता तेन्ना आपूण ह्या मिटींगेचो निशेध करता. तिसरी गजाल फाटली 24 वर्सां आपूण राजकारणांत आसा पण गव्हर्मेंटाचो कसलोच प्रोजेक्ट आपणे विरोध करूंक ना. सरकाराचे कसल्याय प्रोजेक्ट आपणे जावन फुडें जावन फुडाकार दिल्लो आसा जाल्यार अशें कित्याक जाता. दुसरी गजाल जे होमगार्ड आसा तांकां 3 म्हयने जाले पगार ना आनी दुसरी गजाल जे पेन्शन सिनियर सिटीजन आनी गृह आधार आहा हेंचे पेन्शन रोखडेच चालू करचें आनी ज्यो गुळयो गव्हर्मेंट आतां सगळ्या आमदारांक दिवपाक सोदता ज्यो होमिओपॅथीक गुळयो जे इम्युनिटी बुस्टर म्हणून त्यो प्रत्येक पंचायतीक दिवच्यो ते काडून पंचायत आनी पंच आपल्या आपल्या वाठारांत त्यो सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कोणाक दिवचे न्ही म्हणून. येस, व्हेरी वॅलीड पॉयंट्स विवेक. हांव लास्ट वता म्हापशां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें अपडेट म्हापशेची? आयज आनी केसी वाडत आसा. आयज मेन म्हणजे पुलीस स्टेशन जालें, पुलीस जाल्या उपरांत फायर ब्रिगेड जाल्या उपरांत आतां सेंट्रल जेलीनूय बीन पावला. आयज सेंट्रल जेलींतलो एक पॉझिटिव्ह जाला आनी तो वास्को रावता. दुसरे काणका बांद हांगासर 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. ती माय आनी सून आसा. ती सून तेची वेर्णा कामाक आसता. आनी दुसरे काल खोर्ले टेस्ट केल्ले तितले 120 जाण नेगेटिव्ह जाल्ले आसा. ही जाली कोविडाची हे. आनी दुसरी आयज सालिगांव गार्बेज प्लांटाक लागून आयज मिटींग जाली. MLA जय साळगांवकर हेणे आनी त्याच बरोबर एक्स MLA आग्नेल फेर्नांडीस आसलो. आदलो कलंगूटचो सरपंच जोझफ सिक्वेरा आसलो. बाकीचे सरावंडींग सालिगांवचे सरपंच पंच आसले. सालिगांव सिवीक फॉरम आसले. कोमलीदाद आसली आनी हेंच्यांनी जे गार्बेज प्लांट वाडोवपाचो आहा पळय ताका खर विरोध केला. आनी तेंचें म्हणणें अशें आहा की जशें सुप्रीम कोर्टान एक हे दिल्लें आहा, जजमेंट दिल्लो आसा की लोकांचे गायडन्स घेतल्या उपरांतूच ताका फुडें सरचें म्हणून. तशें लोकांचे गायडन्स घेतल्या शिवाय तुवें फुडें सरनाका. आनी ताका लागून आमी CMाक आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टराक आमी मेमोरंडम दितले म्हण अशें केल्लें थाराव केला. कोविडाच्या बाबतीन लोकां मदीं सगळ्याक भंय जाल्लो आसा आनी लोक आमकां पासून पर्सनली फोन करून विचारता अरे अमक्या थंयसर लोक आमकां फोन करतात पण आमकांय बी जाय तशी इन्फॉर्मेशन तो हेल्थ बुलेटीन येता तेन्नाच मेळटा. हांव लोकांक परत परत सांगता की आमचे कडेन जितली म्हायती आहा तितली आमी तुमचे म्हऱ्या पावयतात. पूण सगळीच म्हायती सद्या आमच्याय म्हऱ्या पावना पण जितली जाता तितले आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतात. थँक्स अ लॉट फडते. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव एकच सांगता की जशे दीस वतात तशे वी नीड टू बी मोर प्रुडंट आनी वी नीड टू फोकस ऑन अवर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो तें सरकार करतलो इतलीच आस्त बाळगिता आनी थांबता. थँक्यू फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.